लेवी शास्त्र पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्परान सिनाय पर्वताचेर मोइसे कडेन उलोवन म्हणलें, तुम्ही 7 हप्त्यांची वर्सां मेजूंक जाय. 7 पावटी 7 वर्सां म्हणजे 7 हप्त्यांच्या वर्साचो काळ 49 वर्सां. 7व्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा तुम्ही कोंब फुंकूंक जाय. प्राजिताच्या दिसा तुम्ही सगळ्या देशांत कोंब फुंकूंक जाय. हे 50वें वर्स तुम्ही पवित्र मन परगट करूंक जाय आणि देशांतल्या सर्व निवाशांक सुटका पासारूंक जाय. हो तुमकां एक जुबलेव जावंक जाय. तुमचे पैकी हर एकल्यान आपल्या मालगाड्या घरा फाटी येवचें, हर एकल्यान आपल्याच कुटुंबाक. 50वें वर्स तुमकां जुबलेवाचे वर्स जावंक जाय. तुम्ही वमचे न्हय. जमा करी नातलेले धान्याचे पीक लुवचे न्हय. बेंडणी करी नातलेल्या दाका माळ्यांतलो दाको जमा करच्यो न्हय. जुबलेव तुम्ही पवित्र मन लेखचो आणि जे कितें शेतांत मेळटा ते तुम्ही खावचें. ह्या जुबलेवाच्या वर्सा तुमचे पैकी हर एकल्यान आपल्या मालगाड्या घराक फाटी येवंक जाय. तुम्ही तुमच्या पेल्याकडचे कितेंय मोलाक घेताना वा ताका कितेंय विकताना ताका कसलोच अन्याय करचो न्हय. तुमच्या पेल्याकडचे कितेंय मोलाक घेताना आदल्या जुबलेवा उपरांत संपलेली वर्सां लेखाक धरूंक जाय. फसलेच्या वर्सांचे संख्ये प्रमाणे मोल बांदूंक जाय. जितली चड वर्सां तितले मोल चड करचें आणि जितली उणी वर्सां तितले मोल उणें करचें. कित्याक निर्दिष्ट संख्येच्यो पिकावळी तो तुमकां विकता. तुमचे पैकी कोणूच आपल्या पेल्याक अन्याय करिना जावं. भगार तुमच्या देवाक भियोन चलो. हांव तो सर्वेस्पर तुमचो देव. देवाचे उतार हे. 6 मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. त्यावेळी जेजूची कीर्त हेरोद उपारायाच्या कानांत पडली. तो आपल्या कारभार्या लागी म्हणालो, हो स्नानदातार जुवांस जाय. तो मेल्ल्यांतलो जिवंत जाला देखून ताचे थंय असर्यां करच्यो ह्यो पदव्यो जिव्यो जाल्यात. हेरोदीन आपल्या भावा फिलिपाचे भायले हेरोदियासाक लागून जुवांक कैद करून बंदेंत घाल्लो. कारण तुवें तिका दवरून घेवचें सारकें न्हय म्हणून जुवावन ताका सांगलें. हेरोद ताका जिवेशी मारूंक सोदतालो, पूण लोक जुवांक एक प्रवादी म्हणून मानतालो जाल्ल्यान तांकां तो भियेतलो. उपरांत हेरोदीच्या जल्मा दिसा हेरोदियासाची धूव सैऱ्या मुखार येवन नासली. हेरोद इतलो खुशी जालो की आपणा लागीं विचारलेले कितेंय जावं आपूण तिका दिता म्हणून सपोत घालन सांगी लागलो. पूण ती आपले आवयचे शिकोवणेन अशें म्हणाली, स्नानदातार जुवांचे शीस एक तपकांत घालन म्हाका हांगासर हाडून दे. हें आयकून राय कंतिश्ट जालो, पूण आपणे घाल्ल्या सपोताक लागून आनी जेवणाक बसलेल्या सैऱ्या मुखार दाक्षिणेक पडोवन तिणें मागलेले दिजय म्हणून ताणें फर्मायलें. आनी जण धाडून बंदेंत आसल्या जुवांचे शीस कापयलें आनी ते एक तपकांत घालन चलयेक हाडून दिलें. तिणें तें आपले आवयक व्हरून दिलें. उपरांत जुवांच्या शिसांनी वचून ताची कूड मातयेक पायली आनी येवन जेजूक ती खबर दिली. देवाचे उतार हे.